ओरिसाच्या एका कामगारान आपल्या बरोबरच्याचोच खून केलो। बाणावले खारेपानार ही गजाल घडल्या। 20 वर्षांच्या दिनेश गौडान खंय ताचो चुलतो चंद्रा गौडाचो खून केलो। दोगांच्या तोंडाक तोंड लागले आणि दिनेशान खंय चुलतेच्या तकलेर तुतयो मारलो। कोलवा पोलिसांनी आरोपी दिनेशाक 12 वरां उखल्लो। ताची चौकशी चल्ल्या। फार्मागुडी ते बाणस्तारी 4A हायवेक भूंय संपादनाचे काम चालू आसा। ऑक्टोबर मेरेन हायवेचे काम चालू जातले म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयला। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गडकरी आणि मुख्यमंत्री पर्रीकार करतलो म्हूण ताणें जाहीर केला। फार्मागुडीर शिवाजीच्या किल्ल्याचे सोबितीकरण, खाणेपारचो पूल, काशी मठाकडेन अंडरपास ही सगळी कामां खंय जाग्यार घालप चल्ला। 4A याचे फायनल एक्विजिशना खातीर आमी मूव करता। अप टू हांगा पर्यंत आमचें एक्विजिशन जालां आणि हो प्रोजेक्ट येता त्या ऑक्टोबर पर्यंत आमचो चालू करपाचो इरादो म्हणजे कंस्ट्रक्शन करपाक चालू करपाचो आमचो इरादो आसा। नितीनजी गडकरी गोंयांत येवन ताचें इनॉग्रेशन करतले अलॉंग विथ मनोहरजी पर्रीकर आणि हाचें श्रेय हांव घेना, हांव नितीनजी गडकरीक दिता आणि मनोहर पर्रीकराक दिता, कारण तांणी म्हजे फाटल्यान काम करपाक म्हाका हातभार लायलो आणि त्या खातीर हो प्रोजेक्ट एप्रुवलाचेर आसा। आणि म्हाका दिसता 2-3 म्हयने भितर एप्रूव जाल्या नंतर ऑक्टोबर पर्यंत आमी ताचो हें करतले। त्याच बरोबर खाणेपार पुलाचें काम तुमी पळयलां पळय, तुमी स्वता विजीट केल्या। म्हज्या ह्याच्या प्रमाणे हांव एकतर्फी खाणेपार ब्रीज ओपन करपाक सोदतां जे स्कुलाचो सुरू जावचे पयलीं। त्या खातीर आमचे इंजिनियर प्रयत्नशील आसा। एक 15-20 दीस तातूंत डिले जावं शकता, पूण तो जर जालो, जो केवोस जाता खाणेपार एक्झिस्टींग ब्रिजार, तो जावचो ना। त्या खातीर तो प्रयत्न आमचो आसा। इतलेंच न्हय, आमचो जो महालक्ष्मी वचपाचो रस्तो आसा, नागेशी महालक्ष्मी फोंडेच्यान येतना काशीमठ रोड म्हणटा आमी ताका, थंय जो अंडरपास आसा तो अंडरपास ह्या म्हयन्यांत कंप्लीट जाता, मे म्हयन्यांत, आणि सादारण जून 15 तारीख तो अंडरपास आणि ताजे वयलो जो रस्तो आसा तो आमी ओपन करपाक सोदता। येस, आणि त्या नंतर हांगा जे NGOज आसा तांकांय हांव समरस करून घेतला। आनी एक गजाल हांगा नोंद करता, इतिहासकार खूब मोठे आसा आणि गोंयांत तर इतिहासकार आसाच, आणि त्याच प्रमाणे जाणटा राजा हे कोणी बरयलां तें तुमकां खबर आसा, तेही आज हयात आसा आणि तेही बरें काम करता। त्या खातीर हांवें कन्सल्टंटा कडेन डिस्कशन केलें आणि तांकां सांगलें की तांचे काही बरे विचार मागोवचे, जेणे करून आमकां ते प्रोजेक्टांत इन्क्लूड करपाक मेळटले। प्रोजेक्ट असो आसपाक जाय की हांगा आयले नंतर हाफ डे तरी लोकांनी ह्या प्रोजेक्टार रावपाक जाय। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।